खड्डे पुरोवपाक सरकारार पैसे ना महाराजा, ह्या सरकाराक बरी बुद्धी दे महाराजा। आणि जे आमचे बाल गोपाळ ह्या खड्ड्यावरून सकाळी कामाक वयतात सांजे घरा वयतात त्यांका सुखी राग रे महाराजा। सगळे खड्डे पडलेले आहा आणि हांगासर आमचा आमदार आसा पळय तो कित्याक हांगासर हे घेयना कितें हे खड्डे पुरपाचे म्हणून। अशें ना म्हटल्यार आमचे हांगासरले आमचे पेडण्याचे वा आमचे सगळे कितले जाण हांगासर पडलेले आहा ह्या खड्ड्यांनी पडले, थोडे मेलेय बी, थोडे डॅमेज जावन घराय आसा, पूण हे सरकाराक कितें पडलेलेच ना म्हणून आमी आयज हो आवाज उठयल्लो आसा। आयज भजन केलें आमी बाबूक लागून, कित्याक हे पळय रोड केल्या पळय ह्यो फकत MVRान हेंकां कमिशन दिवन हेंकां गाडयो दिल्ले ऑडी, त्योच ऑडी हेजेर चलोंक शकता ह्या रोडाचेर। हे रोड पासून सारके करूंक ना, सगळे जगलिंग जाता हांगासर, आमच्यो गाडयो चलना। अशें आमचे पेडणेकारांच्यो सगळ्यो गाडयो मोडून उरतात घरान, तांकां हांगासर पयशे ना सद्या, त्यो गाडयो सारक्यो करूंक जाय लोकांक। आनी हे रोडार खड्डे पडल्या ते हेजे कडेन जायना म्हाका दिसता, ते हांगासर येवन CMान कशें तरी जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची हेजेर आनी हे खड्डे सगळे पुरून दिवचे आमकां। बाबू हे खड्डे कितें दिसनात, तो हांगासून मानेक बेल्ट लावन वयता, हांगा पेडण्या बसता पळय गाडयेन तो मानेक बेल्ट घालून वयता, तो मान असो करून वयता, सकयले खड्डे तो पळयना। ताका ह्यो त्रास जाता, आम जनतेक ह्यो त्रास जाल्लो आसा सगळो, ह्यो त्रास जाता तो आम जनतेक, कळ्ळें न्हू। आनी हे तेन्ना बेगिनात बेगीन पुरोवपाचें। रस्ते खुबशे पेड्ड्यार जाल्लेले आसा, खड्डे पडलेले आसा आणि नाविलाजाक आमकां हे हांगा भजन करचें पडलें। हे भजन करपाची पाळी येयली ही बाबूक लागून, कारण बाबून जर हे पयलींच जर वेवस्थीत रस्ते करून जर तांकां नियोजन करून जर रस्ते केल्ले जाल्यार ही परिस्थिती आमच्या पेडणेकारांचेर किंवा ह्या सबंद गोंयाचेर येवची नासली। आज ह्या खड्ड्यांक लागून कितलेशेच लोक मरण त्रासान पावल्ले आसा, तेंचे भुरगीं बाळां सगळीं रडटात आता। हे कोणाची कर्मां? ही सगळी कर्मां बाबूची। जर आमी हेका निवडून हाडटा कित्याक लागून? कारण हे रस्ते आमकां वेवस्थीत जाय, उदकाची सोय वेवस्थीत जाय जाल्यार हे रस्ते तो सांगता आपूण इतली वर्सां की आपूण सगळो विकास केलो, डेव्हलपमेंट केला, हीच तेचे डेव्हलपमेंट? फक्त तेणी उलोवपाकच जाणा तो आपूण रस्ते केले, खंयचे उदक दिले, हे दिले, कोणाच्या घरांत उदक पावले अजून? नळ दिल्या, सगळे नळ कोरडे पडल्या, कित्याक लागून? हेचेर लक्ष आसा? तो फक्त कितें कामां करता म्हणटा, कमिशन पडले खिशान काय तो सायडीन रावता। फाटल्या फावटीन 15 दिसां पयलीं आमचे PWD मिनिस्टर गोंयचो दीपक पावसकर हांगा येयल्लो, हांगा सगळं तेणी पाहणी केली आणि पाहणी करून गेल्या उपरांत हे सगळे खड्डे बुजयता म्हणून सांगले, जाल्यार आज पर्यंत तेचो पत्तो ना, अजूनय खड्डे तशेंच आसा। जाल्यार ही फक्त आश्वासनात, ही बाबून तांकां फक्त आपूण दाखोवन फक्त तेंच्या फाटल्यान लागप ना। कोणचें कर्तव्य हे? आमी लोकांक बारीक लोकांचे हे कर्तव्य की हे रोड करा म्हणून? तुम्ही बाबूक आमी निवडून कित्याक हाडलो? तूं फुडें सरोन तें काम करप न्ही, आनी तूं फाटल्यान रावता, फक्त एकच काम तितलेंच करता। JP नड्डा येयलो जाल्यार थंयसर तुमी ढोल ताशे घेवन धांवले मरे सगळे सरकार, BJPचे सरकाराचे सगळे कार्यकर्ते आणि सगळे मिनिस्टर लोक सगळे धांवले। कित्याक लागून धांवले? ते तेका ढोल ताशे घेवन धांवंक जाता जाल्यार हांगा हे खड्डे पडले लोक मारता जाल्यार थंय तुमी कित्याक धांवना? ते काम करा मरे पयलीं, लोकांक सगळ्यांक सुसागाद दवरा मरे तुमी, जाल्यार तुमकां लोक सांबाळटले न्ही। तुम्ही लोकांक सगळ्यांक दुखान घालतात आणि तुमकां कशे लोक सांबाळटले?